पंढरापुरांतू या कार्यक्रम इतले चंद रीतीरी जावका म्हण जाल्यार तंतू सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठानाचे एक व्हड रितीचे एक हात आसा. त्यांनी हे कार्यक्रम आयोजन केलेले. ताजे अध्यक्षाचे रघुवीर भंडारकर मस्त तांगे निमगुव्या कशी एक कार्यक्रम प्लॅन करता जाल्यार कितले मागचे प्रयत्न आशिल्ले कोणा कोणाला आशिल्ले मागीर ओवरऑल अरेंजमेंट कशें इतले चंद जन म्हणटात इतले चंद जाला म्हणून ताजे मागचे सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठानाचे कितले प्रयत्न आशिल्ले म्हणून. नमस्कार रघुवीर, कसं म्हणता? नमस्कार नमस्कार सगळ्यांक नमस्कार. विशेष जावन हांव सांगचे कसन म्हळ्यार हे कसं कार्यक्रम हे हाजे पयलीं पुढे हरिद्वार, काशी, गया, कल्पी, अलाहाबाद या पुरा कार्यक्रम भारी चंद जाला म्हणून जनान पुरा सांगिल्लें सर. तशी जी ताजे नंतर आमी स्वाम्याले हाजे पयलीं फुडेंची निमगिलें आमकां कार्यक्रम दिवका पंढरापूरचो म्हणून सांगून सेवा प्रतिष्ठानान तशींची स्वाम्यान मागीर जायत रे म्हणून सांगून आमकां ओपून घेतिलें. जाल्यार हे पंढरापुरा कार्यक्रम जेवचे पयलीं फुडें हे इतलीक अशी जाला म्हणून सांगून हाका कारण कशें म्हळ्यार सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याली एक फूड दखून तांगेलें एक मना आशिल्ली एक इच्छा ती परिपूर्ण जाता म्हणून सांगून एक म्हणलें एक आशी. कित्याक म्हळ्यार स्वाम्यान देवाक पांय पडटना तांकां तांगेले हातारी विठोबाले निड्डार आशिल्ली तीळ पळोवन तांकां ते एक प्रसाद रुपार मेळ्ळा म्हणून सांगून भद्रगिरी अच्युतदासान तागेले अंत भितर सांगिल्लें आसा. तशीच ते तीळ ते हातांत पडले प्रसाद रूप मेळ्ळे नंतर त्या मंडळीच्यान कसन केलें म्हळ्यार विठोबाल्यांनी रकुमाईल तांकां एक मुर्ती जावन दिली. ती स्वाम्यान कसन केलें म्हळ्यार दहीसर मठा भितर दिवन आजीकय ते दहीसर मठा भितरी ताजी तेरू प्रति वर्स षष्ठी टायमार तेर तांगेले जातार आसा. आतां पयलीं तांगेले ते षष्ठीचे तेरू दशमानोत्सव जाल्लो आसा. तशीच या पंढरापुरा भितर आज 1000 कडल्यान जन आयलां. कालची दिसाक शिलान्यासा कार्यक्रम जाला. खंयचे इंडियांतू खंयचे गांवांतू जन येनी म्हणून म्हणलें जायनानतीले एक वेवस्था कालची जाल्या. त्यामुळे प्रत्येक गांवची म्हळ्यार म्हणजे चेन्नई म्हण, तिरुपती म्हण, कलकत्ता जावं, हैदराबाद कोणें नाही दिलं कोणी येतर आसता कोणेंय जालें कोणें येवन मेळून उलोवन वताची. आमी हैदराबादा देखून येयले, आमी तिरुपती देखून येयले, आमी चेन्नई देखून येयले. कितले खुशी जाल्या म्हळ्यार जनां जाल्यार आयल्याक कोणाक राबची वेवस्था कसली तोंदरी जायनी चिक्के दूर जाला. इथे म्हळ्यार हें आमगेलो मठ न्हय. आमी विंगड कडेन आजी राबून करचें आसा पळया हें इस्कॉना भितर आमी भाड्याक घेवन तांगेल्या करचें हें व्हड विशय हो. जेवो देवान आमकां तितलो वगी स्वाम्याक एक हय मठ जेवची तशी आमकां स्वाम्यान एक अनुग्रह कोरता. तशी जाल्या तितलो वगी हांगा मठ जावन आमगेलेची काशी मठ स्ವಂತ मठा भितर आमी राबून अजाबशी चंदायरी एक सप्ताह करची की कसले कार्यक्रम करची की मुखारसून देवाल मना स्वाम्याल मना आसता म्हणजे एक चातुर्मास करची की तो एक जावची तशी जावं म्हणून सांगून हांव देवा लागीं स्वाम्या लागीं मागता. तशींची हाका कसन जावका म्हळ्यार मेन सगळ्यांनी सहकार जावका. आमकां मेन सहकार दिला कोण म्हळ्यार जगन्नाथ शेणैयान. इतले 2 कार्यक्रम म्हाका दिला मेन सहकार दिला प्रत्येकला नाही दिला जाल्यार आमकां मेन कसन म्हळ्यार आमकां मेन एक प्रत्येक पिल्लर्स म्हणटात त्या पिल्लर जावन राबला तो. तशी प्रत्येकल्यान आमकां सहकार करून दिला. आनी मुखार जाल्यार हे सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठानाक प्रत्येकल्यान सहकार करून हाज्या बशी चंद रितीर आमी कार्यक्रम करची तशी तुमी आमकां सहकार करता म्हणून सकट जाणांक म्हगेले नमस्कार सांगून 2 उतरां राबयता.